दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनल आणि सदर करचें कार्य आसा म्हज्या जिवितांतली मेळटा हें कार्य वीक्षण करच्या तुमकां सुमेसान मोगाचो स्वागत। आज आमच्या सांगाता एक समाज सेवेंत हेळिल्लो लोकांची काळजां जिखिल्लो आनी ह्या समाजीक बऱ्यांतली बरी सेवा दिल्लो व्यक्ती आमच्या मजगत आसात। तांची मोटव्यान हांवें वळख दिवची जाल्यार ह्युमॅनिटी संस्थेचे स्थापक आनी सांगातच मॅनेजिंग ट्रस्टी ते जावन आसात। वो संस्था प्रारंभ जावन 5 वर्सां संपली। ह्या अवधेंत लगभग 10 करोडा वयर दानी जावन सेवा घेवन हेरांक दुबळ्यांक तांच्या गरजांक पावल्लो व्यक्ती आनी तांचो संस्था तो जावन आसा आनी तांणी केल्ली सेवा ती महान सेवा आनी खंडीत जावन आज तांकां आमी परबी आनी तांकां उल्हास पाठोवन तांच्याच घरा येवन आमी हांगासर पावल्या आनी तर हो व्यक्ती कोण आमकां सगळ्यांक कळीत आसा। एक बऱ्यांतलो बरो कार्यनिर्वाहक, एक बऱ्यांतलो बरो पदां रचपी पदां गावपी सांगाता ह्या समाजीक भोव बरी सेवा दिल्लो व्यक्ती आनी तोच आसा रोशन बेळमाण। तुमकां ह्या कार्याक हांव मोगाचो स्वागत मागता। देव बरें करूं। जोड तुमी तुज्या टिमा सांगाता म्हज्या घरा आयिल्ल्याक घराक स्वागत आनी आमच्या टिमा तर्फेनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा। रोशन, तुज्या आंगणान म्हणजे तुमच्या घरा आनी तुमच्या ऑफिसांनी पळयलें पोरूस ओपनिंग जाल्लें खंडीत जावन तुका परबी म्हणटा शाबास म्हणटा। 5 वर्सांनी येदो व्हडलें साधन करचें म्हळ्यार तें खंडीत जावन एक धादोसकाय। कोणच्या एका लायक व्यक्तीन येदो व्हडलें साधन करून इतल्या लोकांक पावोवचें इतल्या दुबळ्यांक पावोवचें हांव खंडीत जावन म्हणटा चेप्या उगलता सगळ्या लोकांच्या नांवी। रोशन, म्हाका सांग, थोड्या दिसा आदीं तुजे विशयांत हांवें जिणेक आनी हें वाचली आनी तातूंत अशें लिखिल्लें पळयलें हांवें, देवी नाका जिवीत नाका जीव घात म्हाका कालें वोकात। म्हळ्यार जीव होगडावंक तुवें चिंतलें पातयल्लोय आनी देवसरा वेंगले म्हण हांवें वाचलें ना तूं कितले सतपटी हांव नेणा। पूण ताच्या नंतर जेजूची सुवार्ता परगट करच्या कामांत तूं मेतेर चलोय, देवान तुका बेसांव दिलें। आज इतलो लोक जावं दी तो क्रिस्तांव जावं दी तो हिंदू जावं दी तो मुस्लीम ह्युमॅनिटी पंगडा विशांत आनी रोशन बेळमाण म्हळ्यार आंगार पडून तुका आज मानतात। कितें हाच्या फाटल्यान केली खाणी केली रोशन? जोड तुवें म्हळें देवी नाका जिवीत नाका आनी देवसराकी मदें हाडलें। देव नाका म्हण न्हय पूण देवा वयर सवाल आसली म्हाका। जिवीत नाका म्हणून न्ही। जेन्ना हांवें जायत्या कन्नडा ह्या कोंकणी संदर्शनांनी सांगिल्लें आसा म्हळ्यार जीवघात करूंक प्रयत्न हांवें केल्ले म्हूण। आज सगळ्या संदर्शनांनी ते म्हाका विचारतात कित्याक म्हूण। आज इल्ली विस्तारीत जाप दिया म्हण हांवें चिंतची। वय 7 वर्सां जालीं सुमार जिवीत नाका म्हणून जीवघाताचे निर्धार घेतलो। 8 म्हयने हांव घरा भितर आसलो, भायर समाजीक भायर वचून फेस करची धैर्य म्हाका नासलें। कोणाक जळका नासलो भायर? वय हाचो अर्थ हांव सुखीदार म्हूण न्हय। सुखी खातीर हांवें जीवघात करूंक निर्धार केल्लो न्ही। कित्याक म्हळ्यार सुखी हांवें करता तूंय करता, हर एकलो करता, पळोवची समाजूय करता। आनी ती पातकां आय मीन पातकां पातकां ते म्हाका लेखाक येना। पूण व्हड सूख केल्यार ताका कोर्ट आसा, नीत आसा आनी हांगा शिक्षा चुकल्यार सरकार शिक्षा आसा। पूण थोडे फावटीं कितें जाता की म्हळ्यार आमचे सुखी या आमी कितें करता तें समाज व्हड करनाक येता। आनी त्या वेळा जायते जण कोण जीवघात केल्ले आसात व्यक्ती तांचे पैकी हांवें सांगचें ते तांचे सुखी खातीर या काले उणेपणा खातीर जीवघात केल्ल्याच्या की समाजीक भिवन जीवघात केल्ले चड आसात। आनी त्या पट्टेर हांव एक ऍड जाता कोण ना म्हळ्यार समाजीक भिवन। आनी म्हजो निर्धारी जीवघात असो कस खातीर आसलो की हांवें समाजीक कशें फेस करचें गे म्हूण। उपरांत कितें जालें गे म्हळ्यार ही चिंतना आयली आनी कंप्लीट सल्वलो म्हाका कोणी ना या कोणी म्हज्या पक्षेक ना या म्हज्या विशयांत जुस्सो या म्हजी एक पार्थ काणू असो कोणी ना सकड ह्या स्थितीक तुमचे आशेतात अशें म्हाका भोगिल्लें आसा। हाका कारणां खबर आसात कित्याक म्हळ्यार जीवघाताची चिंतना येतना म्हजे लग्न विच्छेदनाची विशय आसली। पूण ती लग्न विच्छेदनाची एक गजल मात्र न्ही, ती एक गजल तर म्हजी अनेक ताच्या पयलींची जिणी आसली सामाजीक जिणी। त्या सामाजीक जिणींत जायते फावटी इगर्जेचे मेटां हांव सोडलां कित्या खातीर न्याया खातीर। जायत्या मिटिंगांनी हांव उबें रावन उलयलां। आतां आमची प्रतिभटनां तुमी पळयतात सरताव जाणां, आमी प्रतिभटनां करची वाती पेटोवन मागीर वाचपाक वता। पूण म्हज्या जिवितांत हांवें उक्त्यान म्हज्या
धर्मा भितर म्हज्या इगर्जेच्या दोऱ्या भितर प्रतिभटनां केल्लीं आसात जावं पुरो म्हजी रीत सारकी नातिल्ली प्रतिभटन करची रीत म्हळ्यार पूण टॉपीक सारकी आसा तेन्ना नेणारपणार जिणी अनुभव ना उनरगत सो तें उलटें आसूं पुरो तातूंत हांव एक नक्सलायट हांव एक द्रोही हांव एक काय म्हणटात त्या वर्गाक म्हाका लोकांनी घाल्लें थोड्यांनी सगळ्यांनी म्हणना पूण तुका गोता ते कशी समाज घेता गे म्हणून सो तो बरो म्हज्या जिवितांत मुखार वचून नासलो म्हजें एक चिंता समाजा विशयांत ल्हानपणांत हांव आयिल्लें आशिल्लें तें म्हाका म्हज्या प्रतिभटनांत व्यक्त जातालें पूण तातूंत म्हाका बरें मेळचें की चड हांव नॉटेड पर्सन ताज्या उपरांत जिविताची विशय येताना तशेंच सो लग्न विच्छेदनाची विशय येताना हे सगळे विशय म्हाका अटॅक करूंक जाले म्हळ्यार कोणाक एकल्याक की राग काडूंक आसल्यार कोणाक एकल्याक की मोसूर काडूंक आसल्यार तो बरो टायम एकलो मनीस चलवलो म्हणटाना ताका दामून धरूंक बरो टायम आनी ही परिस्थिती म्हजी त्या टायमार आशिल्ली 8 म्हयने घरांत हांव भायर म्हाका वयचें धैर्य नातिल्लें हांव जेवलां कितल्या कश्टांनी पोट भरलां कितल्या कश्टांनी सेंटिमेंटां सांबाळल्यान कितल्या कश्टांनी तें त्या टायमार म्हाका कळीत हांगासर जोड सूख कोणाची तें गरजेचें न्ही सूख तुवें करताय हांवें करता तें जालें आनी दोन हात नासतना ताळयो पेटनात न्ही म्हाका एक सवाल रोशन आतां तूं जेडे मोसोर चिंचे जाल्यार तें विकाळ सोरोप कित्याक तुका दुस दिवंक पळयतालें विकाळ सोरोप म्हणणे हांव म्हणटा सोरोप म्हणून न्ही कित्याक की म्हळ्यार ह्या समाजांत तूं कितें बदलावण हाडटना पळय मनशाचें चिंताप ह्या समाजांत एक तर आसता तांच्या मलगड्यांनी शिकयल्लें जावंक पुरो तांच्या धर्मिकांनी शिकयल्लें जावंक पुरो ह्या पयलींच्यान देंवन आयिल्ली एक रीत आसता आनी ती सडावत बरीच आसा ताका कांय म्हजो विरोध ना पूण थोडे संगती आसात की ताका सवालां येतात म्हजे कडेन मात्र न्ही ती सवालां युवा जनां कडेन आनी आयच्या पिळग्या कडेन चड येतात हांव कित्याक म्हणटा म्हळ्यार आतां हांव तुका 12 वर्सां वळखता जाणा तुजे गुण लागशिल्ल्यान हांव पळयल्लो व्यक्ती आनी एका टायमार तुजी MC फिल्डान परत भारी नांव आहलें आनी त्या वेळार रोशनाक अशें डावन करीचें रोशन एक बरो संगीतकार आनी ताजें नांव पाड करचें म्हणून पळयतले आसात म्हणून थोडी तुज्या मोगाच्या व्यक्तीन सांगलें म्हणजे आसा पूण त्या व्यक्तीक हांव दुरसाना आज पूण ह्या असल्या संदिग्ध परिस्थितीन तुवें कशें बाउन्स बॅक केलें वय तेंच ती पुरा कारणा घालून जाल्यार म्हळ्यार ती सगळी दुस्मानकाय काडूंक वो एक तांकां एक वेळ मेळ्ळो वय ते लग्न विच्छेदनाचो म्हजो जिविताचे काल एक ते कराळ घडीत आसा ते जाल्यार पयले सुवातेर जोडू तुज्या जिवितांत जर लग्न विच्छेदनाचे तसले गंभीर विशय येताना तुजी मनस्थिती कशी आसता ती कोणी समजूंक शकता हांगासर सूख कोणाची तें गरजेची न्ही देवाच्या दयेन आतां आमचें लग्न विच्छेदन जालां म्हज्या फिल्डांत हांव यशस्वी आसां अशें हांव चिंतां समाज मानता आनी ताज्या जिणयेंत ताज्या मिसावांत ताका कितें उरप आसली तें यशस्वी आसा देखून ही बरी गजाल ही समाजाक बरी विशय ताजी खुशी तें पाळटा म्हजी खुशी हांव करनासा आनी ताज्या जिणयेंत आतां तेजी काल यशस्वी आसा तातूंत म्हजी देणगी आसा म्हूण जायत्या संदर्शनांनी ताणें सांगिल्लें आसा ती एक बरी गजाल सो ती खुशेची गजाल देखून विच्छेदनाची विशय जाली हांगासर म्हळ्यार सुखी सांगल्या दोन हात जाय तळयो पेटतना आमी उणेपण आशिल्ले व्यक्ती सुखी जिवितांत जातात सुखी तिदवूंचे आनी मुखारीक आनी तूं जायत वरचें प्रयत्न हांवें केलां करनंत आसा पूण समस्या खंय जालें की म्हळ्यार तो एक संदर्भ समाजान उपयोग केलो की म्हाका कोण पुरो जायनासलें म्हाका दुस्मान मस्त नासलें ह्या पुरा कारणा खातीर ह्या सामाजीक निती खातीर हांव झुजतालो मस्त जाणांक ह्युमॅनिटी संस्था 5 वर्सां आदी रेजिस्टर जातानांत म्हजी वळख जाल्ली बायला संवसाराक म्हळ्यार संगीत संवसार सोडून बायलां आनी थंय तावन म्हजें मिसांव सुरू जालें ह्या थोड्या नेशन सांगिल्लें आसा ताजें लग्न विच्छेदन जालें की तो सुसायड करूंक ट्राय करून गेलो की देखून ह्युमॅनिटी संस्था ना ही सत गजाल न्ही ह्युमॅनिटी कॉन्सेप्ट म्हज्या बालपणार जावन आसा आनी हें जायत्या संदर्शनांनी हांवें सांगलां आनी कोण लक्षितल्यान वळखतात ह्या ह्युमॅनिटी फॉलोवर्स आसा तांकांय कळीत आसा पूण तो एक संदर्भ असो आयलो की म्हळ्यार सुसायड करचें तूं म्हाका एक लास्ट ऑप्शन म्हणून बगलें देवाक हांव बावडती आनी त्या वेळारय बावडती पयलेंय बावडती आनी आतांय बावडती हांव केदाळ्यान बावडती जावना पूण त्या वेळार देवा कडेन सवालां आशिल्लीं म्हजे कडेन कित्याक अशें म्हज्या जिवितांत कित्याक अशें
हांवें कांय बरें करूंक पळयलें हांवें कांय बदलावण हाडूंक पळयलें पूण बदलावण बरें करतना सुखी जाल्या वय सुखी जाल्यात कित्याक म्हळ्यार बरें हितून शिकताय समाज येता न्हू वायटी हितून शिकताय समाज येता न्हू गे वय तर सुखी जातात सुखी ती दुगूंच्यान तूं मनशापूण करेक्ट पूण म्हाका तें अवकाशच मेळोना म्हज्या विशयान आनी म्हजें मेंटल स्टेटस अशें आशिल्लें गे म्हळ्यार काही धैर्यच ना म्हाका धैर्यच ना मरचें सुलाब आसलें जिवचें कश्ट आसलें म्हाका त्या टायमार ना हांव तुका पळोवंक नासलो कित्याक म्हळ्यार आमी सडावत प्रोग्राम बरा करतना तूं MC करतलोय तेजे पोदाय म्हणटलोय आनी एकदम थंड नितळ बंड्या उदका वरी केदाळे म्हणचे एकदम रोशन बेल्ट म्हणून एकदम थंड म्हणून आनी तो मोग अजुनूय म्हाका तुजे कडेन आसा आनी दिव्यवाणी आमच्या ओनरान ह्या संस्थाक येवन येता आसतना म्हजे कडेन सांगलें रोशन बेल्टमानाची एक भितरली परिगत्वे सारन लोकांक तिलचिजे आनी आज ते भाग म्हाका मेळ्ळा म्हाका एक सांग तूं युवा वावर करता आसतना खांडापट्टे कारभार केल्ली गे बेळमाळांत काल जाल्लें कितें जाल्लें तें खांडापट्टे समाजसेवेक वळख जाल्लोय तुवें मस्त कामां केलीं पूण तेजी झळक लोकां मुखार मेळोना ती काले म्हणटाय वय आतां हें तुवें सांगिल्लें रिलेटेड विशयी ताजे मदें तुवें तेंय सांगलें देवा विशयान सांगलें हांवें जिवीत नाका कित्याक सांगलें तातूंत मदें सैतानाक हाडलें तें हांव क्लियर करता नाजाल्यार तो एक तप्पो लागूंक हा म्हाका ओके देवसराच्या शिंत्र्यांनी म्हळ्यार तल्या टायपाचीं कामां हांवें जिवितांत कांय व्हडलीं करूं ना पथकां जातात पथकाक ल्हान करतना तूं तें प्रेरणेन ते देवसर म्हणटा आमी देखून कांय स्पेशल ना कित्याक म्हळ्यार कोणें तशें जिंचें नाका म्हणल्या खातीर हांवें स्पश्टता दिली वय युवा प्रायर आयसुएमान जावं दी ह्या उरल्या संघटनांत आमी क्रियाळ आशिल्ले आनी त्या हें चिंताप आशिल्लें की समाजान बदलावण हाडचें बेळमांडच्या आयसुएमांत आसतना हांव एक कार्य आमी सदर केल्लें एक स्वतंत्र दिवसाचें एक कार्य 7 वर्सां जालीं आतां इतलेंच गे ही जात कांत सोडून ही गरजेच्या दोऱ्यांत भायर येवन सगळ्यांनी ह्या समाजान सांगाता जिवोवचें आनी ह्या सांगाता वेचें आतां पळय आतांची परिस्थिती कितली पाड आसा आमी जाणां हें चिंताप म्हजें आशिल्लें 7 वर्सां आदलें ल्हान प्रायर जातालें ल्हान म्हळ्यार टिनेज उतरलें मात ओके आनी ती गरज आशिल्लें शायद आमी त्या टायमार तलीं कार्यक्रमां केल्लीं जाल्यार ती निरंतर जाल्लीं जाल्यार हांव चिंता प्रस्तुत परिस्थितींत इल्लो परिहार आसता लोकोण ना म्हूण हांवें म्हजें व्हडपण सांगचें न्ही पूण ही चिंता म्हजे कडेन आशिल्लें काली क्रिस्मसा दिसाक आनी खंयच्या दिसाकी 3 धर्माचें आपोवन एका वेदीर बसोवन तांणी भाशण दिवन केल्ली केक खावन वचून कार्य मूख जालें स्नेह गोटा करचें हांव ताका विरोध न्ही हांव पूण तांचो रिजल्ट कितले म्हणलें एक सवाल ताच्या की बरी कार्य दुसरी खरी येत अशें म्हाका त्या टायमार तूं बगतालें आतां न्ही आतां देवाच्या दयान जिणें अनुभव आसा बरो पूण त्या टायमार उणो आसलो तरी हें चिंताप आशिल्लें आनी तेन्ना एक कार्य आमी सादर केल्लें म्हाका उडास आसा त्या इंडिपेंडन्स डे दिसा युथांक हांवें मोटिवेट केलें आनी एक जबरदस्त कार्य परच्या आमचे ह्युमॅनिटी ऑफिस उद्घाटना टायमार आमचे बेळमांडचे लायन आमचे तांचे प्रेसिडेंट तांणी येवन तें सांगलां हांगा त्या टायमाची काणी माने मातू जाल्लो बेळमाणान माने मातू म्हणटात न्ही घरांनी पावलो पूण क्रिस्तांवचे कितलो पावलो गुत्तो ना म्हळ्यार आमचेंत न्ही प्रवाद्यांक संत गांवांत पूण अक्रिस्तांवांच्या भाव भयणींच्या घरा माने मातू जाल्लो त्या खऱ्या दुवारी त्या खऱ्याची गुंडाई चिंतपां दूरदृश्टी तशी आशिल्ली आनी तें परच्या त्या आमच्या NM हेगडेन सांगलें हांगा तें कार्य कशें सदर जाल्लें गे म्हणून पूण विशय कितें जालें गे म्हळ्यार जोड प्लॅनिंग म्हजें आशिल्लें चिंताप म्हजें आशिल्लें तर नांव कोणाक येता खंडी जावन म्हाका येताच तें स्वाभावीक न्ही गे पूण काम हांवें मात केल्लें न्ही त्या युवा जाणांत सगळ्यांनी म्हण हांव सांगना पूण जायत्यांनी त्या हातूंत ताका वावर केला कश्ट काडल्या मिनत काडल्या स्पॉन्सर्स कलेक्ट केल्यात सगळ्यांनी काम केलें सगळ्यांनी न्ही जायत्यांनी म्हणटा पूण खरी हेंचो क्रेडीट मेळटना तो एका भशेन वंदवाल्लो आतां NM हेगडेन त्या दीस वेदीर सांगिल्लें आसा ताणें म्हजेंच एक नांव काडलें शायद आयसुएमाचें नांव सरपडचें काडूं ना कितें म्हळ्यार तांकां कितें भोगलें तें तांणी सांगलें तांकां कितें दिसलें तें तांणी सांगलें तातूंत सूख म्हणून कितें जायना उपरांत कच्चाट सुरू जालो उपरांत खेदोवड कच्चाट सुरू जालो की म्हळ्यार म्हाका 2 आरोप मांडले म्हजेर पयलो आरोप रोशनान मिटिंगार डिसायड करनासतना थोडे निर्धार थजेत काण घेवन तें कार्य उबें केलें म्हण कित्याक तें संघटक हांव जाणून आसलो त्या कार्याचो दुसरें रोशनान पयशे भितर घाल्यात म्हण एक आरोप सरको आनी एक आरोप पुरतो सूख सरको कोणसो की म्हळ्यार थोडे निर्धार हांवें घेतिल्ले वय
मिटिंगार पास करनासतना ती प्राय युवा प्राय आणि कितें बरें करूंक येता म्हणटाना आमी चिंतले निर्धार हांव घेता म्हणून अडखळ असतात. एक मिटींग दवरचेतली पुरसत या पाद्रा पाड्या वचून विसर्जेतली पुरसत त्या टायमार नातल्ली ही सूख जावंक पुरो पण तें खरी रायस जालें खऱ्यान संदेश मेळ्ळो खऱ्यान एकवट आयलो एकवट म्हळ्यार समाजाचो म्हणचे त्या टायमार जर तें मुंदरून गेल्लें जाल्यार एटलिस्ट आमच्या गांवांत ती आमकां एक बलिश्ट आमचो ICYM म्हणलो एक संस्थत आमच्या गांवांत त्या दळा नांव करता आसलो कोण म्हळ्यार बांयच्या हातूंत हांव भायर येवचें बांयतल्या माणक्यात भायर येवचें इगर्जेच्या द्वारांतल्यान भायर येवचें विशय उलयता हांव पूण कितें जालें 2 आरोपांत एक आरोप सत म्हूण सांगलें हांवें थोडे तें केलां ती चूक जाल्यार कार्य यशस्वी दुसरें पयशा विशयान पयशांची आशा ह्या पयशांचो हरबस म्हाका ल्हानपणांत हांव ना हांव जल्मताना देवाच्या दयेन ग्रेस्तकाय म्हणजे कुटुंबांत आशिल्ली आनी पळयल्यार तांणी ती आशा आनी पयशाची आशाच म्हाका ल्हानपणांत हांव ना ती आतां सोडया आनी ताजे हें तो आरोप सोडया ताका कारण आसा ताणें तो आरोप घालूंक आनी तो तांकां प्रूव करूंक जावना म्हळ्यार हें करूंक जावना प्रूव जावना तो पूण वय एक वर्सा म्हणून सोर्गी म्हणून चिंता हांव ICYMची चटवटिके रावले ह्या एका झगड्यांत हांव मिटिंगार जाल्ल्या काल एका कारणाक तूं चिंत म्हाका आमच्या इगर्जीच्या ग्रावंडार हें झगडें खंय तो खंय पावलें म्हणटाना झगडें जाता तुका तातूंय उलयताय आनी त्या दाळा उनरगत म्हणटाना उलयतायच तूं कितें म्हळ्यार तूं गरज नासले आरोप म्हणटाना कशें जायचें सो म्हज्या तोंडांत ताणें उतरां आयलां चुकोन सहज म्हजी सुखी जाल्यात ताजे उपरांतले सुखी म्हजेय जाल्यात म्हाका सुरी घेवन आयिल्ले मारूंक तें इगरीच्या ग्रावंडार खरी हें खंय चलिल्लें इगरीच्या ICYM ताजे उपरांत काल्या खातीर चलिल्लें समाजाच्या बऱ्यापणा खातीर चलिल्लें कोण तें आमकां निर्देशक हेगे जागबाब हांवें आरोप म्हणसो म्हण न्हय पूण जर ह्या जागा हकीकत पूण तर त्या निर्देशक बापांनी जर एक निर्धार एक स्टेप काडिल्लें तर तें मिटींग जावच्या पयलें म्हाका एक कसक्यान आपोवन रोशन म्हाका एक रिपोर्ट दी पयलें कितें जालां म्हणून एक विचारलें जाल्यार तें झगड्याक कारणूच आसतना कोणें ताजी शिरीगुंडी प्लॅन केल्लें पळय तें मौन जातें ह्या वैयक्तीक तरान भायर एक ल्हानसो राग जातो पूण हें मिटिंगार आयलें आनी म्हाका कळीत ना हांव चिंतलो आतां म्हजो रिपोर्ट दी येत हें जालें म्हणून हांव शॉक हांव चिंतलो मस्त बिडचें हांव बारी बुदवंत म्हूण सत सांगचें जाल्यार हांव बुदवंत म्हूण म्हाका त्या दीस कळ्ळें म्हज्या की बुदवंत तांकां बसता समाज सवय बुदवंत दुसरें आसा सवय म्हूण सांगिना पूण तांणी तो म्हणलो आरोप ताका तांणी तयार केल्ली साक्ष वाव हे एक फिल्माची स्टोरीत करियेत म्हळ्यार तें एक मिटींग करचें जाल्यार तितले आरोप आनी ताका हांव आरोपाक आमी प्रत्य सवाल घालतना ताका साक्ष हें परत तयार जावन आयिल्लें हांव सत्य सांगता जर हांवें हे पुढचें सांगलें की त्या निर्देशक बापांनी आनी त्या थोड्या युवा जाणांनी जावंक पुरो तांकां हर्ट जाल्लें कित्याक म्हळ्यार नांव म्हाका आयिल्लें तांणी घडल्यात आनी तें एक फिलींग आसता पूण तितल्या मट्टाक तें पावून जाल्लें म्हणून हांवें चिंतचें आनी मेन विशय समाज एक बरेपणा खातीर तें कार्य केलें मनोरंजन कार्य न्हय तें कार्य मनोरंजनच पण ताचो उद्देश एक बरो उद्देश आसलो ಎಂತ विशय तुज्या लायफान टर्निंग पॉयंट की काल म्हणून चिंताय वय ताच्या पयलें जाल्यार देखून ह्युमॅनिटी कन्फ्युजन कारण की म्हळ्यार मुस्तांक केदार सुरू जाल्लें गे म्हण मस्त तूं सांगलां तें ल्हानपणांत हांव सुरू जाल्लें म्हण आज 5 वर्सांनी जाल्लें न्हय हो संस्थो वाडुल्लो म्हण थंय कितें जालें गे म्हळ्यार आज त्या युवा जनांक तुमच्या ह्या माध्यमा मारिफात आनी त्या निर्देशक बापांक हांव देव बरें करूं म्हणटा न्ही जाय जर तांणी ते मिटींगार म्हजेर आरोप मांडून नातले या हांव खालें मिसांव करूंक येता ताका अडकळ घाली नातली जाल्यार हांव अजुनूय इगर्जेच्या दोऱ्या भितरच आसतो हांव आतां उपाध्यक्ष जावन आसतो कोण नाका पिरगजेचो उपाध्यक्ष जावचें सूख म्हणजे न्ही हांवें इगर्जेच्या दोऱ्या भितरच आसतो बांयतलो मणको जावन आसतो ह्या समाजाक भायर येतो ना ह्या समाज कशी म्हणून पळयतो ना आनी आज हें म्हजें ल्हान मिसांव करूंक की हांव सोगतो ना देखून ही क्रेडीट तुमी ताका दिवचें न्ही तें सारकें आतां म्हाका एक सांग रोशन हांव ह्युमॅनिटीच्या विशयांत तूं म्हणटा मस्तू वर्सां पयलें आरंभ केलाय बट हांव तुका वळखल्या प्रकार ते दाळा तुजे कडेन एक MCन बरें नांव आसतलें इतोडलो संगीतकार हाच्या पयलें तुजें हांवें संदर्शन घेतलां इतलीं बरीं पदां बरयता आनी तें नशिबांतल्या चेडवाचे CD आनी बरें सुपर हिट केद्दा व्हडल्या SP बाला सुब्रमण्यतल्या संगीतकारांक आपण एक साधन करून दाखयलो तर नॉट होतो म्हाका केदाळे एक हांवें एक खुशी पावोवचें कित्याक म्हळ्यार म्हजो इश्ट मोगाचो व्यक्ती ह्या लेवलाक पावलो म्हूण तुका पयशे कशे करी येता दुर्स जाल्यार दुर्सोंत आसतात ते थिंग उरल्यात अजुनूय दुर्स जाल्यार थिंग उरल्यात बट तूं ताज्या फाटल्यान कित्याक वचूंक तुवें प्रयत्न करूं नये हय ह्युमॅनिटी एक सायड आसता तें
हाच्या फाटल्यान म्हाकाय दुडुगरी येते नांव जोडी येते म्हणून तूं कित्याक तूं इल्लोसो फाटी उरलोय गी शेळोयलोय गी या काही काळजात दिल्ले धडधडे का आले रोशन सांग म्हज्या जिणेची स्टोरी हांवें सांगूंक स्टार्ट केल्या हाच्या आदीं म्हजी जिणी म्हजी काणी म्हणल्यान हांवें जायते विवार दिल्यात तातूंय थोडे संगती सांगिल्ले आसात हांवें म्हाका ल्हानपणार एक ह्या जाग जायची म्हण आशा आहली ह्या जाग मात न्ही एक सांत जायची म्हणली आशा आसा आतां बिस्व पूण हांव कित्याक ह्या जाग जायचे की म्हळ्यार हे जाग जाल्ले पुरो सांत जातात म्हणून हांव चिंतलो ल्हान मस्त ल्हान चिंताप तें कित्याक म्हळ्यार म्हजें घर इगर्जेक लागीं हर एक दीस मिसाव घेतालो हर एक दीस मिस गेले पर सांत न्ही अले एक चिंता म्हणजे मस्त भुरग्यांकडे आसूंक पुरो तो अल्या परिस्थितींत अल्या एका परिसरांत वाडिल्ल्या मनुष्य भुरग्याक इल्लो व्हड जातना कळटा की सक्कडी ह्या समाजान सारकें ना म्हणून हांव धार्मिकांच्या विरोध उलयतना ह्यात त्या दाळाय विरोध म्हळ्यार धार्मीक म्हूण न्हय म्हाका तो एक आरोप आसा म्हजेर धार्मिकां उलटो म्हणून म्हणजे मस्त जाणी इश्ट आसा त्या साकबाब मस्त जाणांनी म्हाका कसकेन आतां सांगिल्लें आसा रोशन आमच्या म्हाका मिसांवाक हितून प्रेरणा आसाय म्हूण करेक्ट तें थोडो उल्लेख केला कित्याक म्हळ्यार ते तांचें व्हडपण ल्हानपण न्ही तें तांचें व्हडपण कित्याक म्हळ्यार आमी जावं ह्या जावं धार्मीक या लायक आमचे सगळ्यांचो उद्देश एकच त्या संवसारांत आमचें मिसांव एकच हांगा ल्हान व्हड म्हणलें म्हाका भोगना देखून कितें पितीसपण आसात कितें सुखी आसात तें तिदवूंक जाय हे ताजे विशयान आवाज उठोवंक जाय कितें बरें तें समाजाक वचोंक जाय कित्याक म्हळ्यार जूड हांवें सांगलें सुखी हांवें करता तुवें करता कित्याक आमी सुखी करता थोडे भरचें ह्या समाजाक लागून आमी सुखी करता ह्या वेवस्थेक लागून आमी सुखी करता बरी वेवस्था आसल्यार बरी समाज आसल्यार तुजें सुखींचें मट्ट उणें जाता आमी सांगचें बरें कुटुंब आसल्यार त्या कुटुंबान तुजी सुखी उणी जातात एक बरें कुटुंब आसाचें जाल्यार एक बरी समाज आसाचें आमचें वातावरण बरें आसाचें आनी हें करूंक साद आसा आनी हें सगळ्यांक मौन आसा आतां हांव येता तुज्या जिणी एकाणी हे विशयान येता आसतना मॅटा काडली मुस्त आसात कस्त आसा दूख आसा रडणें आसा पुरो पळयलां हांवें आतां 5 वर्सां आदीं तुवें ह्युमॅनिटी म्हणून संस्थो बट त्या दाळ चिंताप आसलें बट ते एक लार्ज मटर तुवें आरंभ केलोय प्रेरण कितें हाका प्रेरण कितें आतां पयलींच्यान तुजे कडेन तें चिंताप आसलें वय एक व्हडल्या मट्टार करीचें पयलीं तुमकां तुमचें म्हणलें दफ्तर नासलें तुमचो म्हणलो जागो नासलो तुमच्या खातीर हांव चिंता तुजे वयर साबार जाणांनी आपोवत मांडला म्हणटाय तूं दुडवाचींग म्हूण पूण इतलें पुरा अडकळ आनी इतलें पुरा अणकणें पुरा आयकलें तुवें सोंसलें काळीज घट्ट कर न्ही हांव हें कर दाखयतलो जावं दी तें धार्मिकांक या खंयच्या उरल्या जातीच्यांक एक आदर्श व्यक्ती तूं आज ते जावं दी ते हिंदू आज ते जावं दी ते क्रिस्तांवांचे या मुस्लिमाचे तुका आपोवन मान करता तुजे कडेन येवन उतरां उलोवंक सांगतात हें हांवें आयकलां हांव पळयतें आसा हें कशें साध्य रोशन ते घट काळीज जाय एका मनशाक ती काणी तित पाटी वता परताक 7 वर्सां आदली जो टायम तो हांवें जीवघात करूंक चिंतुल्लो त्या दाळा म्हणसर मिसांव आसलें पयलीं ताच्या पयलें मिसांव आसलें आनी त्या दाळा हांवें हाज्या आदीं एक कडेन सांगलां म्हूण चिंता हांव लास्ट सुसायड नाका म्हणून लास्ट निर्धार घेतिल्लो हांवें खंय म्हण तुका सांगता हांव त्या 8 म्हयन्यांत सुरवेर म्हजी चिंता बोड आशिल्ल्यान हांवें प्रयत्न केल्ले पूण मागीर त्या प्रयत्नांतल्यान फाटी येवंक मस्त कारण आसात तीन कारणां कित्याक म्हळ्यार थोडी वैयक्तीक कारणां मागीर थोडी आमची खासगी कारणां आसात पूण सामाजीक कारण कालेंगे म्हळ्यार एक व्हडलें सामाजीक कारण आनी तें कारण केदाळा म्हज्या मतीक आयलें पळय त्या दुखाच्या घडये त्या टेन्शनाच्या घडये हांव हसुल्लो उड आसा म्हाका तें कारण म्हज्या मतीक येताना तें हसुल्लो कित्याक म्हळ्यार म्हाका म्हजें मोर्न म्हज्या दिश्टी मुखार आयलें म्हजें मोर्न म्हळ्यार हांवें सुसायड करचें सुसायड केल्ल्या उपरांत म्हाका इगर्जी व्हरतात न्हय ताच्या पयलें घरा लोक जमता जीब भायर पडल्या की भितर आगी म्हूण पळोवंक येतात ताच्या उपरांत तें मोर्न पळयतले आसात न्ही म्हळ्यार म्हज्या मोर्नाक हांवें सत सांगचें तुवें सांगिल्ल्या परी सक्कड न्ही तरी थोडे दुखेस्त जाते कित्याक संगीत शेतांत आशिल्ले या थोडे दुखेस्त जाते पूण म्हज्या मोर्नाक हांव चिंता तशें त्या टायमार हांव मेल्लो जाल्यार सुसायड केल्लें जाल्यार ही गरज भरती अभिमानान न्ही म्हज्या सोबाय पळोवंक कित्याक म्हळ्यार तितलें आशिल्लें रोशन ताच्या मदकांत येता हांवें एका व्हडल्या मनशाच्या एका मरणाच्या कार्याक गेल्लो कार्य न्ही तें मरण येताना पयले दिसा आर मेर म्हणून व्हडलें व्हडलें उलयतात आनी मोर्न येताना इसारची रीत पळयताय हांव पयस रावन आयकता पुना बात्तन रावन एकलो विचारता मोडे आयले घेवन जर तर एका मनशाक
ताच्या जिवितांत मर्याद ना की म्हळ्यार म्हाका भोगलें आनी तूं तें सांगता म्हाका हांगा पुरता की भितर ते दडदडे सुरू जाले कितें म्हणटा तेल्या विशयान सांग तुजी काणी मंदर सुरू पळय ती एक म्हळ्यार चिंता म्हज्या मदीं आयलें म्हळ्यार म्हजें मन दवरचें लोकांनी येवचें खंयची सूख खंयचें सोमा लोकांक गुंतुना तांकां जाय जाल्यार बरें उलोवचें ताज्या उपरांत थोडे येजाक येतीत मरणाक तातूंत थोडे बऱ्या मनाचे आसतीत ना स्वप्न वस्तू पळयलें पयलें तुवें ते एक दृश्य म्हज्या मुखार आयलें देखून म्हाका असो आयलें म्हळ्यार हांवें ताज्या उपरांत तूं चिंत हांवें जायत्या येजाकांक बेळमांच्या हांव सत सांगता हें फट गजल न्ही तांच्या लागीं उक्त्यान माफी मागल्या उक्त्यान म्हळ्यार माध्यमा मुखांतर हांवें तांकां चिमटे काडल्यात मस्त हांवें सांगलें विशय सारके आहले चिमटे काडली रीत सूख आसली सत्य सांगचे जाल्यार पोरे काय ह्या जागा कडेन हांवें अशेंत सांगलें कुशालाय पोरूत फादर चिमट्यात हांवें काडटा हांव पूण आतां काडले कळना म्हळ्यार त्या दळ हांवें केल्ली सूख ती शिदा काडटलो कितें जालें म्हळ्यार आतां कितें म्हळ्यार रोशन गूण म्हणून सगळ्या लोकांक गुंतता तशी विशय न्ही म्हळ्यार रीत बदलल्या तितलेंच रीत बदलल्या जाणू ह्या विशयांत अनुभव गायला म्हाका त्या दळाक आली सोपण मात आहलें तें करचें हें देवाचें मिसांव जोड हें हांवें केल्लें न्ही त्या दळाक मरून वेतो म्हाका तें दृश्य आयिल्ल्यान तें सयची रीत पळोवन मागीर एक म्हाका क्रेक हांसो येवन सो मेन पॉयंट म्हळ्यार श्रद्धांजली मागची आमच्या त्या टायमार म्हळ्यार सादारण एक हांव मेल्यार कोण श्रद्धांजली मागीत घेवन म्हज्या मतीक आयलें आनी खंयच्या एका मनोभावान मागीत म्हळ्यार फातरापांक विरोध केल्लो व्यक्ती समोर ते विशयान सवालां केल्लो व्यक्ती युवा ICMांत झगडें केल्लो व्यक्ती आनी आतां ताच्या वैयक्तीक जिवनांत लग्न विच्छेदन जालां म्हळ्यार तूं एवढो सांगल्या बरें सैतान मेल्लो जाल्यार हे सैतान तुवें सैतान म्हणचे म्हणटातले संवसाराचो सैतान म्हणतो हें एक फट करच्या खातीर म्हजें सुसायड कॅन्सल जाल्लें हें एक सत बदली करच्या खातीर ह्या हांवें मेल्यार इतिहास थंय एंड जातो त्या दीस फाटीं मौन केल्ल्यान आज इल्लोसो इतिहास हांवें बदलिला हांव संपूर्ण सरको जाला संपूर्ण बदलला संपूर्ण बरो जाला म्हूण सांगचें धैर्य ना म्हाका कित्याक प्रयत्न निरंतर आसा आनी आयिल्ली वाट पळयल्यार मुखार एक बऱ्यान बरें वेतालें म्हूण म्हाका भोगता बट एक सांगता तुजी वाट फाटी आयिल्ल्यान कितल्याची कुटुंबांत आज उजवाड फांकला कितल्याच्या घरात दिवो आसा कितल्याच्या घरात जेवण आसा कितल्या घरात दुबळीं आज संतोषान तो जात कात नासतना तुका रोशन लोक पाठिंबो दिता आनी हे हांवें तूं म्हाका केदाळे तुवें खालें बरें काम करता तें तूं म्हाका धाडटलो हांव तुर्स मोगन पळयतलो आनी तें म्हाकाय प्रेरण तुजें तो हांवें तुज्या संस्थाकाय दिवना जावं पुरो बट तें म्हाका प्रेरण तें आमी म्हजे तसले सबार जाण शिकले आमी सबार जाण शिकले आनी तुजे विशयान होगली विचारले सगळे म्हजे कुटुंब आज तूं करणी आसा हांव एक सांगता येयलीं कामां करतना तुजे विशयान अपवाद म्हणलो तुजे विशयान नॅगेटीव उलयलें तुजे विशयान पाड उलयलें जाल्यार जात धर्म खंयचेय नासतना हांव तुका स्पश्टक्त उल्लेख केलो फाटल्या 5 वर्सांनी 10 करोडा वयर तुवें लोकांक कुमो केली तुज्या संस्थेंत हांव म्हणटा कशें साद रोशन हें खंयचें प्रेरण जोड पळय 10 करोड म्हाका व्हडले दिसनात कित्याक म्हळ्यार पळय हांवें तुका सांगलें एक म्हाका पयशांची आशा ना ह्या खंयचेय दुरुद्देश नात ह्या मिसांवा फाटल्यान दुरुद्देश आसले जाल्यार आमी फाल्यांच्यान चिंतीचे तशें पुरो आसुल्लें आज लोकां कडेन आमी 10 करोडांत म्हाका दिसता तांतले पयशे लोकां कडेन विसारन काण गेल्ले न्ही तुका गुत्ता की एक थोडे जाण गल्फाक गेल्यार गल्फाकार बी येतात दानी सारूंक आयले म्हणून संघ संस्थेचे गल्फाक गेल्यार गल्फाकार बी येतात वय की ना तुज्या घरांत कोण येती जाल्यार तुका एक बेन दिसता हो काही सारूंक आयलो गी म्हण चार बटी चिंता आमी कोणाच्या घरा गेल्यार आमकां कोणी बी येना खावचे ना कित्याक म्हळ्यार आमी कोणा कडेन विसारना कित्याक म्हळ्यार विसारन मागीर तांकां जिवीतभर तांकां सलाम मारून रावची परिस्थिती आमची ना तूं पळय काम तुका भोगलां तूं दिताय आनी मिसांव कशें चलता की म्हळ्यार जोड पळय म्हज्या जिवितांत एक गुंडी येवन मिसांव सुरू केल्लें न्ही हांवें तें आत्महत्या विशयांत सुसायडा विशयांत कित्याक क्लियरली आज ह्या संदर्शनान सांगलें की म्हळ्यार हो एक विशय समाजान चिंतूं नाका की थंय तो मिसांव रांदून मारलें न्ही ह्या हांव काही रेतीरेक वचून बदललो न्ही म्हजी रेतीर ल्हानपणांतल्यान सुरू जाल्या रेतीरेंक गेलो हांव रेतीरेंक हांव विरोधी न्ही देवान तुका केदाळा पडला त्या दीस तूं बदललाय देवान म्हाका पडला म्हण न्ही आमकां ह्या मिसांवाक जल्म दिला देवान ह्या मिसांवाक आपयला तातूंत तें मोदें
रेतीरे गेल्ल्या टायमार आपुडचें या जिवितान कांय व्हडलें इन्सिडंट जावन बदलचें तें दुसरें ताका तुवें आपयलां म्हूण येत या हांव तें म्हज्या जिवितान ओपपाना कित्याक म्हळ्यार म्हाका मीस हांव ल्हान आसतना तें देवान दिल्लें तें सगळ्यांकी दिलां म्हाका मात्र न्ही सगळ्यांकी दिलां आनी तें मीस हांवें पडलां ल्हानतावनूच पडलां कित्याक म्हळ्यार म्हाका ताची ओड आसली पूण पळय तुका तें धैर्य खंय तावन येवंक जायना तुका ICMan तुका चोर म्हूण काडटात इगर्जे भितर तूं नक्सलायट तूं हें ताच्या उपरांत तुका धैर्य कशें येवचें करूंक सलवताय सलवणी जाली सलवणी जावन तें जावन अकरेक तें सुसायडा उपरांत ती थोडी चिंत ना त्या टायमाची ताच्या बरोबर मोर न्हू म्हजें मोरनांत एक भलायकी न्ही घालें श्रद्धांजली त्या दीस म्हाका जूड अशें भोगल्लें आसा की मस्तू रिती रिवाजी आमच्या अशे गरजे पयले कितें बरें वायट मेलें काणी मूग जाली आनी हांव खंयच्याय एका गडितान बदललो न्ही देखून म्हाका तो टायम आसा न्ही काल हांवें जुगत करूंक गेल्लो तें एक प्रेरण म्हण येत म्हणून ऑप्शन नातलें म्हज्या कडेन ऑप्शनूच नातल्यान एकच ऑप्शन उरलें मरचेंगी जिवोवचेंगी म्हणून हांव एकाच उतरान तुका सांगता हें म्हजें खासगी उतार म्हळ्यार हांवें चिंतचें जिवोवच्या खातीर हर एक दीस मरच्या की मरच्या खातीर हर एक दीस जिवोवचें बरें म्हण हांव लागता जिवोवच्या खातीर हर एक दीस मरचें म्हळ्यार जावं अधिकारीन तावन जावं धनियान तावन जावं धार्मिकां तावन जावं तुज्या वडिलांन तावन तुवें तांच्या कडेन कॉम्प्रोमायज कर तुमचे गुलाम जावन या खंयच्या वेवस्थेचो गुलाम जावन तुजीं बोगणां तुजें कोशार तसो तळो तुवें लिपोवन दवर न्हू हर एक दीस मोर न्हू जिवोवच्या खातीर मरच्या की तुवें मरच्या खातीर हर एक दीस जिवोवचें मरे करेक्ट म्हाका आतां मरणाचें बेना या सांजेर मेलो जाल्यार आतां मेलो जाल्यार हांव हॅप्पी हांव खुशी आनी म्हज्या मरणाका आतां कोणी येवची म्हणली म्हाका आशा ना या खंयची रिवासान येवची म्हणली आशा ना म्हाका एका ह्या जागान म्हणलें म्हाका रागान कितलेंय तूं उलय कितलेंय कर तुजें मोर नकरेक हांगा ही गरजेगत हाडीचे रे हांगा तर तुका परिचय म्हणलें कोणा सांगलें तें एका ह्या जागान म्हण सांगता कोण हाडलें आमच्या मदें कितें दुस्मान गाय आसली सबार ह्या जागा मदें हांव आतां बऱ्यान आसा तस ह्या जागा मदें तांणी म्हाका अभिनंदन पाठयलां आनी देखून कोणाचेरी राग या हग्याक हें उलयतना एकामेका बक्षिलां म्हणून सांगलां न्ही आमी बक्षिलां म्हणून सांगलां मात न्ही त्या जाग्यांनी म्हाका बक्षिलां हांवूय कांय दूख आसल्यार आमी बक्षिलां आमचो संबंद बरो आसा जायत्या कडेन पूण आतां हे कडेन ह्या जागान सांगलें न्ही गरजेचें न्ही पूण विशय गरजेचो आज तूं म्हज्या ऑफिसांत थंय पळयशी जाल्यार तें हांवें घालां हांव मेल्या उपरांत जावं म्हजे दोळे जावं म्हजे विश्वे जावं म्हजी कूड ही सामाजीक ही कोणाक दान दिया साद आसल्यार ट्रान्सप्लांट करूंक साद आसल्यार करा नाजाल्यार कूडूच दिया म्हाका मेलो काणी मूग जाली देखून त्या ह्या जाग्याक हांवें सांगचें अखरेक म्हाका थंय व्हरनात जाल्यार कांय दूख ना रोशन ओडोल तुवें सांगतना म्हणलें हें जिवीत मूग जाल्या उपरांत ही सगळो जीव कोणाक उपकारा पडटा जाल्यार दान दिता म्हणे आनी ह्युमॅनिटी पर तुमचें नवें दफ्तर ओपन जाता आसतना त्या दीस तुमी सकाळीन जावन संजय मुसरी तुमी उपास केलो रक्त शिबीर आनी काल पुरो मस्तू तुमी एक वेरायटी टायप्स ऑफ म्हळ्यार तें लोकांक पावचे तसलें एक तुमी एक योजन मांडलें कितें हें कितें असलें इन्स्पिरेशन असलें चिंतापू लोकांतान आयिल्लेंगी या तुमकांद भोगलेंगी काल म्हणटात ओडोल हांवें सांगलें जूड की एका ह्या जाकान तुजें मोरणी हांगा हाडी जाय पडटा हांगा तूं पुरी जाय पडटा रे म्हणून त्या हाग्या खातीर न्ही ह्या जाकान खंयच्या विशयान सांगून गेला आसतालें तो व्यक्ती आनी त्या हाग्या खातीर हांवें केल्लें न्ही चिंताप कितें म्हळ्यार पळय एक दीस म्हज्या एका इश्टान ताच्या बापायच्या 7 वर्सांतली गजाल बापायच्या 25th डेथ एनिवर्सरीक आपयलें मोरान पावून 25 वर्सां जाल्यां ओके हांव गेलो मिसाक मिसाच्या पयलें सशणो सविशेव मिसान सशणो सविशेव मिसाच्या अखेरीक सशणो सविशेव सिमिस्त्रेन सशणो सविशेव ताचे उपरांत हॉलांत कार्याच्या सुरवेर सशणो सविशेव जेवणा वेळार सशणो सविशेव अशें सुमार विशेव जाले 10 फुडचे सशणो सविशेव ओके हें चिंताप म्हज्या ल्हानपणांत आशिल्लें म्हळ्यार त्या टायमार आशिल्लें मागलें ताका पावता म्हणून न्ही हांवें शीद सवाल विचारलें हांवें म्हज्या इश्टा कडेन शीद सवाल विचारलें म्हजो क्लोज आसलो देखून आनी आमी गम्मत उलयताले देखून हांवें विचारलें तुजो बापूय 25 वर्सांत जावन आनी की तुका विशय मेळोना रे कितले वटचें मागचें ए चिंता सारकें 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 वय 25 वर्सां जाल्यांत आनी आमी बावडटी तर आनी खंयचे विशय ह्या विशयांत हांव अनबावडटी जाल्यार व्हडना
आनी म्हजी हे चिंता सूख जाल्यार रेवडना कित्याक म्हळ्यार हांव तितलो व्हडलो चिंतपी न्ही ह्या विशयांत सारकें सांगलें तुवें न्ही तें तूं हें सांगलें हेंचेवड पूण हांव हें सारकें म्हूण हांव तीर्प दिना पूण हें सारकें म्हूण हांव घेता की म्हाका तुमी रिती रिवाजी करचे म्हणनात हो बाबार्थ म्हजो आसा आनी हो धंदळना म्हाका फाल्यां तुमी खंयच्योय रिती रिवाजी करचे म्हणनात देखून हांव मेल्या उपरांती मरच्या पयलीं म्हज्या तोंड कांय सामाजीक बरें जातालें जावं दी मेल्या उपरांती म्हजे दोळ्यागी म्हजे कुडीचे विश्वेगी हें म्हजी कूड ह्या समाजाक बरेपणाक जाता जाल्यार ती जावं म्हूण हांवें मोन केल्लें आनी हें म्हाका हें पयलेंच करचें म्हणून आशा आसली पूण हांवें तें बाकी दवरलें कित्याक म्हळ्यार एका बऱ्या संदर्भार करया कित्याक बऱ्या संदर्भार केल्यार समाज इन्स्पायर जाता पयलीं हांवें केल्लें जाल्यार तें कांय पेपरार एक न्यूज जावन दिव येतालो पूण आमच्या संस्थाक लागू जावन केल्ल्या धर्मान हांवें पोर आमच्या उद्घाटना टायमार केलें ऑफिसाच्या आनी थंय हांव जायत्या जाणांनी हें केलां म्हळ्यार रोशन कालेक म्हळ्यार तुमी त्या दीस तें हांव लायव्ह प्रोग्राम दवरलें की तें विडियोर कोणा हांवें दुसरे दिसा पळयलें हांवें पळयतना घाटात दिशिल्ले बेळगाम मैसूर इश्लो उडपी हेब्री कारकळ खंयतान लोक आयल्यात आनी तुज्या वळखीर आयिल्ले न्ही तुजे काही कुटुंबाचे दायजी न्ही खंय हेर हिंदू भाव मुस्लिम्स आयल्यात रगत दिला आवरा प्रितीयल्ली बंदी देव म्हूण सांगतना ते इतले व्हडले लोकांक ते रीच जावं कारण कशें तें तुमी सोशल मिडिया यूज करतात की ह्या लोक हे खाली म्हळ्यार तोंडां सांगून पावलां हें कशें पावलां हें हें मी मनशापणाचें जोड हांगासर हो क्रिस्तांवचो संस्थो न्ही ह्युमॅनिटी संस्थो क्रिस्तांवचो संस्थो म्हूण न्हय ह्युमॅनिटी संस्थो सुरू जाताना लोकांनी सुरू केल्लो रोशन बेळमणान ह्युमॅनिटी संस्थो केल्लो न्ही हांव ताचो फावंडर रोशन बेळमणान मिसांव आराम केल्लें हें स्पश्टताय ह्या एका खंडीत हातूंत दिवंक आशेता हांव ह्या संदर्शनांत हें मिसांव हांवें आराम केल्लें हाजें क्रेडीट म्हाका कित्याक म्हळ्यार हांवें मिसांव आराम करतना संस्थो नातुरलो 2016 क्रिसमस प्रोजेक्ट करतानाय ह्युमॅनिटी म्हणलें नांव नातिल्लें ना रजिस्टर्ड जावं ना संस्थो नातुरलो पूण ती जरी म्हजी कसकी हांवें केल्ली हें मिसांव म्हजें आतां हें मिसांव म्हजें पूण ह्युमॅनिटी संस्थो जावंक कारण लोक हांव न्ही लोकांनी दिल्लो पाठिंबो आनी म्हाका लोकांनी लोटून घालें म्हळ्यार वच कर कित्याक म्हळ्यार त्या टायमार पयशे स्पॉन्सर कोण करताले ह्या गरजेवंतांक कांय कुमक करताना पयलीं खासगी पयशांनी आमी सुरू केल्लें हांवें सांगलां देखून परत हांव सांगूंक वचना ते 10% हांव कशें दवरतलो तें मस्तो गाडे सांगलां रिपीट नाका पूण ताजे उपरांत लोकांनी हांव इव्हेंट्सांत आशिल्ल्यान म्हजे अकावंट डिटेल्स तांचे लागीं आशिल्ल्यान पयशे तांणी धाडचे आशिल्ले तांणी म्हाका ऑर्डर दिल्ल्या बरी पर क्रिसमस प्रोजेक्ट केला न्ही आतां इस्टर प्रोजेक्ट कर हांवें विचार न्ही कमांड म्हळ्यार बऱ्या मनान म्हळ्यार बऱ्या मनान तूं करते आसा देखून हो समाजाचो एक सपोर्ट समाजाचो एक पाठिंबो देखून हो संस्था समाजान उबो केला ह्या संस्थाक आमी कोणाक वैयक्तीक इन्विटेशन दिवना मस्त जाणांक राग आयला अशी खबर ना आमकां पूण चिंता आमी पूण ही सूख चिंता कित्याक इन्विटेशन दिवनाक म्हणल्यार तुका इन्विटेशन दिवचें घालें तुजोच संस्थो समाजाचो संस्थो तुवें म्हाका विचारलें कित्याक येवं ना म्हणून तुका तिथे जाप दिले हो संस्था समाजाचो जाल्ल्यान हो संस्था समाजान घेजे हे मॅनेज करता आमी कित्याक म्हळ्यार एक रीत नियम आसाचे देखून हाजें दान जावं दी आनी पळय पोरू जायते जाण हांगा क्रिस्तांव आयिल्ले म्हणलें हांव हायलायट करूंक वचना अभिमानी आयिल्ले क्रिस्तांवचे आयिल्ले क्रिस्तांव आयिल्ले मुस्लीम हिंदू भाव आयिल्ले जैनांचे आशिल्ले सो सक्कड कित्याक येता ती म्हळ्यार दान सुरू जाल्लें हांव क्रिस्तांव देखून आनी आमच्या एक समर्थेंत दान धर्माचें एक व्हडलें चिंताप आसा तो एक प्लस पॉयंट सेकंड म्हजी मिडिया आमी संगीत क्षेत्रांत आशिल्ल्यान यूट्यूब चॅनल म्हजें पयलें आशिल्ल्यान ती आमी पयल्यांदान वापरनाशिल्ल्यान हें मिसांवाक एक स्टार्ट मेळ्ळें बरें आनी तातूंत पयलें 100% पयल्या वर्सा 100% मंगळूर उडपीक रोमन कॅथोलिकांचें दान आयिल्लें आसा ताजे उपरांत आमकां दुसऱ्या समर्थेतावन दुसऱ्या हिंदू मुस्लीम भावंडांचेंय दान येते आसा आनी ते सरते आसा देखून आतां हो संस्थो खंयच्याय एका जाती धर्माचो म्हूण न्हय थंयसर खंयची जात आमी हायलायट करना पोर खंयच्याय एका धर्माच्या सांकेतीक रितीन ना कोणी येजाक येवना ना कोणी मुल्ला येवना ना कोणी आमच्या देवळाचो बोट येवना या कोणी जैनाचे सुमगोळ येवना कित्याक हें अशें आमी केलें गे म्हळ्यार धर्म नाका म्हूण न्हय आमी हांगासर मनशा धर्म दाखोवंक धर्म मात्र तुमकां जाय वय थंय त्या संस्था भितर आमच्या अंतसचे आमच्या कार्यकारी समितीचे सगळे जातीचे आहात आमच्या हिंदू आहात मुस्लीम आहात क्रिस्तांव आहात जैन आसात ती घरा तांचे धर्म आचरण करतात
तांच्या धर्माच्या आचरणाक जर आमकां आपयतात एकामेका आमी वेता न्ही हांवें किंगे कडेन वाचलें उडो आसलेलो म्हाका तुवें किंग एका हिंदू प्रोग्रामान किंग एका प्रोग्रामान तुजें ल्हानशें क्लिप्पिंग पळयलें हांवें ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯದಂದರೆ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲರ ರಕ್ತ ಕೆಂಪೆ ಯಾವ ಜಾತಿಗೆ रक्त ಕೊಟ್ಟರು सह ಒಂದು रक्त ಕೆಂಪೆ म्हणून तुवें सांगतना म्हाका ते भारी विशेष दिसलें असलो तरणाटो इतलें बरें काम करतलो व्यक्ती वचून जावन दिते हेरा धर्माच्या कडेन तुका आपयतात गौरव दितात आनी तेय सरी ह्या संस्थेक कुमक दिताली हांवें आयकलां हांवें वाचलां तुवें दडलें न्ही तें कशें ते रीच जाता तुका तें पळय जूड तूं एक म्हाका चिंता पाहिलें तुवें सांगतना हळे रगत एकत कल्लार एकत तें हें म्हणून आमी जायतीं भाशणां दिवं येता भाशणांत एक थोडे जाण इन्स्पायर जातात ना म्हणना तें गरजेचें पूण खरी ही गरजेचें करेक्ट तुमी प्रॅक्टिकली खरी ही करून दाखोवची आनी कितें आमी सांगता तें पाळचें आनी समाजांत तें हाडचें चिंता तें गरजेचें ताचें एक ल्हान प्रयत्न आमी करना साव आनी सगळी समाज आमच्या सांगात आसा क्रिस्तांव भाऊ भयणी आसात जायते जाण याजाक आसात वडोल हांवें ह्या जागांची खबर उलयलो ती पयलींची हांवें सांगलें त्या टायमार म्हज्या तोंडी सुखी जाल्यात म्हणून हांव सुखी वळखून सांगलें आनी आतां हांवें सांगलें आतां हांव तो चिमट्या काटान सगळ्याक हाका काडटा हळे हांगा आनी एक गंभीर विशय हांव सांगूंक आशेता हांवें हांगा सांगायचें की नांगी तें म्हाका गुर्तू ना पूण हांवें विशय काडला देखून सांगून सोडटा ह्युमॅनिटी संस्थेचें म्हणजे आमच्या एका मिसावाचें नीज रूप आनी की भायर येवंक ना हाका आमी वेळ काण गेला कित्याक म्हळ्यार एक पयलें ह्युमॅनिटी संस्थो गट जावंक जाय पाळां रोमोवंक जाय आतां परच्या पोरू बाळ संस्था आसलो आतां इल्लोसो टिनेजीक पावला म्हणून सांगियत कित्याक म्हळ्यार एक ऑफिस जाला सुसज्जीत आनी एक तरणाटपणाक येता म्हणून सांगियत तुजे बरें तिल्लो तरणाटो जाला म्हजे तशें तो संस्थो एक गट जाल्यार आतां मिसांव बऱ्यान चलते आसा सगळे जाती खातीर आमचे सांगात आसा आनी एक बरो संदेश पूण एक पडचो संस्थो गट जालो जाल्यार हांवें केदाळे सांगचें आसा खाली दान धर्म करचें मात्र आमचो उद्देश न्ही हें हांवें समाजा मुखार दवरलां तर उद्देश कितें हें खंडीत जावन मुखल्या दिसांनी लोकांक कळटलें कित्याक म्हळ्यार हांव देवासपणाक विरोध न्ही क्युरियोसिटी दवरले आतां हांव देवासपणाक विरोध न्ही वेवस्थेक विरोध न्ही हांव विरोध आसा जाल्यार पितीसपणाक मात्र खंडीत आनी एक म्हाका थोड्या दिसा आदीं एक दुबळी कुटाम आनी म्हजे कडेन म्हणालें गव्हर्मेंटाचे थोडी फॅसिलिटी मेळटात आमकां एक गरज जाय म्हूण आनी त्या पयल्या व्यक्तीन म्हजे विचारलें रोशन बेळमाण सर ಇದು ಪರಿಚಯ ಉಂಟಾ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಿಯಲ್ಚಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ಮೇಡಮ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅದು ಸಿಗ್ತದನ್ನು ನೋಡುವ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗುವ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ತುಂಬ ಕಡು ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡುವ ಮುಡ್ಕೊ सांगले तो तिकडे येदोळ हांवें धाडून ते बट तांकां तल एक चिंता पयलें रोशन बेळमाण म्हणून ह्या ल्हान गांवचें नांव सगळ्या गांवांक कळ्ळां जाल्यार वय जूड अंतूय मस्त गंभीर विशय आसात हांगा मस्त जण येते असतात आनी मस्त जण म्हजे कडेन एक सल्ला विचारतात आजकाल म्हळ्यार आमच्या तर समाजाचे आमच्या समुदायाचे क्रिस्ती समुदायाचे आतां परचे परी जायती इन्सिडेंटां जाती आसा समाजान जायते जण म्हाका सल्ला विचारतात ही एक बरी गजाल म्हणून हांव चिंता सल्ला कित्याक विचारतात की म्हळ्यार ह्या फिल्डांत तांकां तितली जाणवाय ना आनी ते ओप्पोन ती बरी गजाल ह्या समाजाच्या बऱ्यापणाक बरी गजाल ताणें म्हाका फोन करून घे मेळून विचारलें आसा रोशनाळे अशी अशी एक आसा काले म्हणटाय तुजी अभिप्राय कितें म्हूण विचारची कित्याक ते विचारतात की म्हळ्यार ही आमकां अनुभव मेळ्ळा देखून अशेंच कोणी एकल्यान रडलें म्हण पातयेवंक जायना जूड कोणी एकल्यान एप्लिकेशन दिलें तूं म्हण हांगा पातयेवंक जायना एक्टींग करची रडची मसण आसात आनी आमी कुमोग करूनच गेला जाल्यार आमी ह्या समाजाक आळशी करता ह्या समाजाक आळशी करता तें एक उतर आसा देखून ह्या 5 वर्सांनी आमी जायतें शिकल्या 5 वर्सांच्या पयलीं आदीं म्हाका हो अनुभव वैयक्तीक रितीन आसुल्लो पूण ह्या संस्थे मार्फत आमी जायतें आनी जायतें शिकल्या तुका एक दखलो दिवचो तर घर बांदच्या विशयांत घर आमी जायते जाणांक बांदून दिलां मुखार एक साद आसल्यार आमी बांदून दितल्या हर एका जाती खातीरच्या पूण पडुमार नाडांत मुडबेद्रींत एक ह्युमॅनिटी संस्था एक प्रोजेक्ट चलयता की आमीच एक 25 घरां बांदची संस्थाच्या नांवार आसतात तीं आनी तीं घरां बिडार नातल्यांक आमी रावोंक दिता रेंटार 100 रुपया रेंट ते 100 रुपया रेंटी तांकां बांदूंक साद ना जाल्यार तें दानी मुखांतर आमी तें पावीत करचे बरें पळयता पूण वेवस्था आसा रेंट बरी जेस म्हयन्यावार 11 म्हयन्याक पडचें एग्रीमेंट बदली जेस कित्या खातीर की म्हळ्यार तांकां एक जबाबदारी येता कित्याक जागो आनी घर तांच्या नांवार ना आमकां कोणाक जागो आनी घर हांगा परमनंट आसा सगळ्यांक सोडून वचूंक आसा जर तांची भुरगीं वाडलीं
शिकलीं शिकपाक आमी कुमोक करूंक प्रयत्न करता शिकपाक आनी तांच्या दुसऱ्या वैद्यकीय जाल्यार आमकां प्रयत्न करी येता तांकां पोसिना आमी तांचे दिसपडतो आसतना त्या घरांनी तांणीच पळयचे आमी कुमोक करी येता ती बरी जाली जाल्यार तांणी घर सोडवेचें एका दोळा ती तांची वाट तांणी वेची ना जाल्यार आमी धरता तांकां देखून तांचे परमनंट घर न्ही तें पूण रावंक एक बिडार आनी हें कॉन्सेप्ट समाजाक इतलें लायक जालें म्हळ्यार सत्य सांगता ज्यो दानी आमकां तो जागो दान दिल्ल्या व्यक्तीक हांवें पयलें सांगिल्लें कित्याक म्हळ्यार आमी बेश्टें दानीक पुगार ना या तशें केलें जाल्यार आज 10 करोड न्ही हांवें 25 करोड करतो जोडी हें सत सांगता तुका जर दानीच्या फाटल्यान आमी तांकां नाटक केल्लें जाल्यार या देवाच्या नांवान आनी कितें केल्लें जाल्यार पितीसपणा म्हण न्ही म्हळ्यार देवाच्या नांवान दान काडोवचें आनी कितें मस्त आयडिया आसा दान ओट्टू करूंक मस्त ट्रिक्स आसात जायत गे ते पुरो वापरले जाल्यार 25 करोडांचे दान आमच्या संस्थे मार्फत आमी ओट्टू करूंक शकता आसल्या पूण ह्या एका प्रोजेक्टाक तूं पळयताय जाल्यार लोक तूं मुखार येवन दान दिता कित्याक दिता आमचे ह्युमॅनिटीचे येदोळ म्हूण सगळे दानी न्ही आसलें थोड्यांनी दिलां 5 लाख एका घराक स्पॉन्सर आनी तूं समजाचें की हें येवजन तांकां लायक जालां कळलां एक संस्थेक दूरदृश्टी आहा म्हूण कळलां कित्याक म्हळ्यार घर जेवंत आसा म्हणल्यार कुठलें काडचें दिवचें न्ही आमी व्हरोन पळयचें आतां आमचो संस्थो 100 मानां वयता जाल्यार 100 जाणांक आमकां दिवंक जायना चिंतया 50 तो रिजेक्ट जातातच म्हळ्यार धाडूंक अवकाश आसा म्हूण सगळ्यांक धाडटात 50 जाणां निज घर जेवंत आसतात तातूंत आमकां कांय 25 गी 10 गी आसा म्हळ्यार 5 की थोडे भितर दिवंक 7 जावचें वेळा काळा प्रमाणे दान आयिल्ल्या प्रमाणे कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांक दिवंक जायना पूण आमचे प्रयत्न आसा संस्थो वाडलो तर व्हड जालो तर फाल्यां सबारांक कुमोक करचे प्रयत्न पूण कुमोक करच्या फुडें असली येवजण आमी करचे पडटात तुका एक धाकल्याक तें पाडूमारनाडाचें प्रोजेक्ट घर जाय म्हणून फाल्यां कोणी येत जाल्यार आमी पयलें व्हरोन पळयता कशें पळयता तुमी तें न्ही आमी व्हरोन पळयता की घर ताका आमी बांदून दिवचें की ताजो जागो ताका उदकाची फेसिलिटी आसा की वाहनाची फेसिलिटी आसा की इस्कॉलां या ताज्या धर्मा प्रमाणे ताजो धर्म पाळूंक ताका लागीं हें आसा की हें सगळें व्हरोन पळोवन तें घर ताच्याच जाग्यार जर ताजो जागो आसल्यार जाग्यार आमी घर बांदूंक योग्य म्हूण आसल्यार आमकां साद आसल्यार आमी तांकां तांच्या जाग्यार घर बांदून दिवंक अडकळना पूण थोडे फावटी आमकां तांकां घर बांदून दिल्ल्या उपरांत तांचे समस्या उणें जावचे नात म्हूण बगल्यार आमी तांकां हें ऑफर दिता म्हळ्यार आमचीं घरां आसात ते येवन रावंक जायना आमकां कुमोक करूंक जाय तातूंत कांय दाक्षण ना हांव 8 म्हयने रडोवन बसतना म्हजेर कोणेंय दया दाक्षण दवरूं ना देखून हो समजता हांव घट जालां एका टायमार बरोबर रडलाय रडलां देखून दूख म्हाका गुत्ता समाजाचें दूख गुत्ता आसा एकपण म्हळ्यार कितें गुत्ता एकसुरपण म्हळ्यार कितें गुत्ता देखून कोणाकी कुमोक करच्या फुडें वट्राशें कुमोक करूंक जायना जशें हांव म्हज्या समस्यांतल्यान भायर आयलो तशें हर एकल्याक तांच्या समस्यांतल्यान भायर येवंक निसण आसा आतां हे सामाजीक हांव इतलें आपडलें ओडोलतां तुजें साधन दुबळांक पावलय आतां म्हाका सांग हे म्हजें इल्लें तुका क्वेश्चन हाडूंक जावंक पुरो तुजें एक सुरपण केदाळ उगडायल्लें परत घेता ही व्हडलें सवाल जोड हे बरें सवाल म्हणयत कोणता पळय कित्याक म्हळ्यार हे सवाल मुस्तडच म्हाका सरतात आनी स्पेशली आतां ह्या दिसांनी वय हांव एक सुरो आतां कित्याक म्हळ्यार संपूर्ण तरान एक सुरो म्हूण सांगयत आनी एक सुरो आसलेल्यान इल्लें मीस हांवें बऱ्यान करूंक जाता म्हाका तेंय एक विशय आसा एक जीव सदाशिव वय आनी एक सुरपण कशें गे म्हळ्यार पळय म्हजी कुटुंबा विशीं हांवें सांगचें जाल्यार म्हज्या आवयक आतां 82 उतरली म्हजो बापूय हांव ल्हान आसतना सरला म्हाका 6 वर्सांच्या प्रायर ग्रेस्त कुटुंब आमचें आशिल्लें म्हजो बापूय 50 वर्सां आदीं कुवेटांत आशिल्लो आनी ह्या बेलमाणांत ह्या 70रांत आमचें तें व्हड घर 50 वर्सां आदीं कोणाचें नातिल्लें म्हणून अशें चिंता आसल्यार 1-2 कांय आसतात तें क्रिस्तांव भावांचें अशें चिंता पूण 5 भितर एक खंडीत तिरप दिवंक नाका देखून सांगचें ताजे उपरांत म्हज्या भावांनी म्हजें शिकप पळयलें आतां गजाल कितें म्हळ्यार म्हज्या भावाक म्हाका आनी म्हज्या भावाक 11 वर्सांची गॅप आसा हांव निमाणो तांकां काजर जावन तांचीं भुरगीं व्हड जावन तीं सगळीं कामार आसात बऱ्या देखून तांकां तांचें कुटुंब आसा देखून तीं तांच्या कुटुंबांत व्यस्त आसात म्हज्या आवयक म्हजो बापूय शिकपी आनी सामाजीक अशें चिंता पासलो व्यक्ती ताजें रगत म्हज्या जिवांत वळटा आनी म्हज्या आवयचें रगत म्हज्या वळटा जाल्यार ती सादी तेका बिरमत चड चिंताप चड हे दोनी गूण मिक्स जावन आयल्यात म्हज्या ते देखून आवयक म्हज्या मिसांवा विशयान कांय खबर ना हे तिका कळीत जायना तेजी प्राय आनी तिजी वाडिल्ली रीत आनी ती कुटुंबाची जबाबदारी तिणें पाडल्या पूण सामाजीक विशयान तिका कळीत ना तें एका एंगलार पळोवंक गेल्यार हांवें बिलकूल एक्सुरत ताजे उपरांत आनीक तुवें सांगलें तुवें म्हणचें शिदाय सारचें जाल्यार परत काजार जायना गे म्हण ती सारचें
ओके 1-2 गुडके मास खावंक कोणीय चली म्हज्या मोगार पडच्या फुडें पयलें मोगार पडटा दिना सांगूंक जायना पडच्या पयलें म्हज्या मिसांवाच्या मोगार पडाचें पडटा नाजाल्यार कश्ट ताचे उपरांत आनी एक समस्या कालें आसा की म्हळ्यार हांवें व्हडलो सांगलें त्या एका प्रायर त्या एका काळार एक ल्हानशा कार्याक जर सुरीक आणून म्हाका मारूंक आयिल्लें तर हे मिसांव आतां चलता आनी मुखार एक हांवें सांगलें आमचें नीज मिसांवाचें हें उक्तें आनी जावंक आसा त्या संदर्भार म्हज्या जिवाक जायते रिस्क आसा तशें हांव चिंता कित्याक की म्हळ्यार हांवें सांगलें म्हाका पयशांची आशा ना ह्या खंयचोय दुरुद्देश ह्या मिसांवा फाटल्यान ना समाजा खातीर झुजचें आनी समाजा खातीर आवाज उठोवचो आवाज उठयतना आवाज दंपूंक प्रयत्न करचे जायते जाण आसतात देखून कोणाय तितले ओगी विदो करचेय म्हाका मोन ना हें एक नीज आन्सर हांवें तुका दिवचें आनी तें एक अनेक कारण तें सांगलें देखून जायतीं जाणां म्हाका विचारतात देखून हांगासर आन्सर दिवन सोडया अशें म्हाका बगलां रोशन म्हाका आनी एक समस्या आसा आतां हें घर जागो हांव मेल्या उपरांत ह्युमॅनिटीक जायचें म्हण तुवें बरोवन घालाय तर काजार जायचें जाल्यार तुज्या बायल्या भुरग्याची गत कितें दुनिया काल आसताय घाल्याक तूं तें ऑलरेडी तुका सांगलें जूड हांवें कित्याक म्हळ्यार ताणें म्हज्या कोणी आतां मस्त जाणांचें म्हणजे प्रेशर आसा म्हणयात हांवें म्हळ्यार ह्या मिसांवाक तुवें काजर काल हें म्हज्या व्यक्तीचें मात्र न्ही म्हळ्यार म्हज्या आमच्या कुटुंबाचें आमच्या समाजाचें मात न्ही म्हाका मस्त ना क्रिस्तांव भावांचेय आनी बऱ्या बऱ्या व्यक्तींचेय एक प्रेशर आसा कित्याक म्हळ्यार एक तुका एक बोल मेळटा मिसांवाक आनी एक शीत सवाल विचारता कुड्या क्रिस्ताच्या सलीर म्हणी सांगलां गे काजार जाता म्हणून हांगा तें तो एक गंभीर विशय जोड कित्याक म्हळ्यार जात ना संबंधाकी पूण हांगा हांव चिंता सुलाबी नात ह्या परिस्थितीर समजलें ह्या परिस्थितीत सुलाबी ना पूण आमचें चिंतपा म्हणल्यार पूण तें इम्पॉर्टंट न्ही ताच्या पयल्यान जायते विशय सांगले एक तुका हांवें सांगलें म्हज्या जिवाक अशें रिस्क सांगलें एक हांवें सांगलें म्हज्या मिसांवांची ओड आसा जे आनी आमी ह्या मिसांवान मस्त मुखार गेले हांव आतां आनी खंय म्हणसर पावता म्हूण सांगूंक जायना तिसऱ्यान तुवें सांगल्या प्रमाणे म्हजो हो जागो आनी हें म्हजें घर आनी हें जागो जाय की आतां सोबीत दिसता ही एक देवाची मांडावळ हें घर जर बांदूंक आमी आराम करतना हें आतां कितलें सोंपता हें आतां कितलें हांगा योजना आमी करूंक चिंतल्यात तशें नातलें हें बांदून येताना जायते जाणां म्हज्या इश्टांची सलाह सुचना आनी कुमोकी म्हाका मेळ्ळ्या स्पेशली सलाह सुचना म्हाका तांकां एक भुरगें बगतालें देवान देवदूत एक भुरगें धाडटा म्हणल्या परी सगळें मिसांवून तूं म्हजें गजाप हें हांव उक्त्यान सांगता हें देवाच्या ससायेन ताज्या बोळान चलता सोडून म्हजें हातूं कांय ना लोकांचो सहकार आसा पूण हें मिसांव आराम केलें दयर म्हजें तें क्रेडीट हांव तुमी दिना जाल्यार घेता तशें आसता हें घर आनी कित्याक बरें लागलें म्हळ्यार हांवें संस्थ्याक हांव आतां एक सुरू कितेंय जालें जाल्यार म्हज्या कुटुंबाक ह्या जाग्याची ह्या घरची आशा ना हांवें सांगलें ती ऑलरेडी तांच्या हातूंत बऱ्यान आसात मागीर कोणाक सद्या सवाल देखून हें संस्थ्याक देखून ल्हान विशय कांय हांवें म्हजो घर जागो संस्थ्याक बरो जी म्हणली एक ती व्हडली विशय रोशनान घर जागो ती व्हडली विशय न्ही ल्हान विशय आज सत्य सांगता रोशन तुज्या त्या बऱ्या मनांत आमच्या विक्षकांक सगळ्यांक आज ताका आन्सर मेळ्ळें कोण फाटल्यान कोडी काडटा कोण फाटल्यान नेगेटीव उलयता कोण काले उलयता आज हांवें सांगचें म्हणून ना रोशन हांवें सांगचें म्हणून ना तुका धुंपयचें म्हणून ना तुका तुज्या खातीर बरें मात्र अशें सोडल्यार तुज्याच उतरांनी आन्सर लोकांक मेळ्ळें आनी आज तुज्या बऱ्या कामाक खंडीत जावन ह्या संस्थ्याक हाचे नंबरी आमी सगळे जावन छापून घालतले हांव आनी तुज्या संस्थ्या विशयांतय आमी घालतले हांव खंडीत जावन भरपूर मापान लोक तुज्या सेवेंत वांटेली जावन दी म्हणून आशेत हांव खंडीत जावन ह्या कार्याच्या निमाण्या उमरार आमी आसां हंतार आसां कितें म्हणून आशेत रोशन पयल्यान पयलें दिव्यवाणी लायव्ह हाच्या मॅनेजमेंट तुमच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या घरा आयल्यात आनी गुर्तू ना हाचो मस्त उक्त्यान उलयलां हातूंत म्हाका कांय फरक पडना पूण म्हज्या संस्थ्याक कसो फरक पडटा तें म्हाका कळीत ना बरो पडूंक की पुरो वायट पडूंक की पुरो पूण सत सांगलां देखून हो एक अवकाश करून दिल्ल्या तुमच्या सगळ्या टिमाक हांव वैयक्तीक तरान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच तुवें संदेश सांगलो लास्ट कितें दिवंक आशेता म्हणून गंभीर विशय आमी उलयले हांव आज देखून हो एक गंभीर विशय सांगूनच अखेर हांव करता म्हजें उलोवणें आनी अकरेसो संदेश हांवें दिवचो तर ह्युमॅनिटी संस्थो म्हजो न्हय जे म्हजें वैयक्तीक मिसांव आसा
ते हांव म्हजो उस्वास उरता वरेग कर्नन्स वेतालो पूण समस्तो उराचे आनी ओडमट्टाक पावचे हें म्हज्या खातीर न्हय. हांव फाल्यां खंयचेंय काम करूंक तयार आसा, म्हाका कुली कामाय जाताच आनी हांव गिरेस्तकायेंत जियेना. म्हजें जिवीत सादें ह्या गांवच्या लोकांक तें कळीत आसा आनी साबार आतां ह्युमॅनिटीज संस्थेचे अभिमानी की तें कळीत आसा. देखून हो संस्थो वाडयचे म्हज्या खातीर खंडीत वय, म्हज्या मिसांवाक पुराक हो संस्थो वाडया तुमच्या खातीर, आमच्या समाजा खातीर आनी ह्या सगळ्या समाजा खातीर. खंडीत जावन ह्या संस्थेची गरज मुखल्या दिसांनी समाजाक पडटली. मनशा सैमांत सुखी घडतात, जायते सुखी तिदगोवचे प्रयत्न केला आनी हे प्रयत्न निरंतर आसतले. पूण कितेंय सुखी घडल्यारय आमी सांग मोदें दयेकरन वैयक्तीक रितीन सांगा, संवसाराक गाजय नाकात, बदलोवचे प्रयत्न आमी जरूर करतले. हांव देव बरें करूं. काल जमता देव बरें करूं. रोशन बेळमाण म्हणटा आसतना एक सकत, एक पूर्ण सकत हांव म्हणटा आज तुज्याच घरा येयल्या. आदी खंयसर स्टुडियो आसा थंयसर बसून हांव कार्य चलोवन व्हरतलो. पूण आज तुज्या दफ्तराक येवन तुवें केल्लें साधन, तुवें केल्लो वावर, लोकांक दिल्ली सेवा, खंडीत जावन लोकांक उजवाडा काडूंक आमचें ल्हान प्रयत्न दिव्या वाणी लायव्हा थ्रू हांवें प्रयत्न केला. पाठिंबो दिल्ल्या रोशन तुका आनी सांगाता तुका हेरांनी जायते तितले वावर करून तांणी खूब केला, सेवा केल्या आनी तुवें लोकांची सेवा केल्या. देखून आज सक्कट समाजे नावी हांव म्हणटा जावं दी ती खंयचीच जात कात नासतना तुका हांव म्हणटा देव तुका धराळ बेसांवांनी भरून दी, धराळ आशिर्वादांनी भरून दी, बरी भलायकी दिवन दी, लांब आऊक दिवन दी. हांव म्हणटा लांब आऊक हांव म्हणटा 100 वर्सांचें तशें म्हणून ना, पूण तुज्या जिवितांत कितें तूं आशेलाय, कितें तूं सपनयलाय देव तुका फाव करून दी आनी ती सेवा जोडचें भाग म्हाका आनी आमच्या सगळ्या लोकांक फावो दी म्हूण आशेवन दिव्यावाणी लायव्ह चॅनला नावी, आमच्या विनोद गांगुलीच्या नावी, तांच्या भुरग्यां नावी आनी आमच्या सगळ्या सांगोड्या नावी आनी आमच्या समाजा नावी हांव तुका म्हणटा रोशन बेळमाण काळजंत देव बरें करूं. देव बरें करूं. दिव्यवाणी